की तुमकां घडये थोडक्यान आमी विवरणात केला हय. आमचो मेन मुख्य इश्यू ह्यो आसा, मागणी आसा. आयज काल नोकऱ्यो मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. आतां आमी आमची जी एज आहा 44, 45, 46 अशें आसा. आमकां नोकऱ्यो मेळच्यो ना. आतां आमी खंय गेले जाल्यार नोकरी गव्हर्मेंट नोकरी तर मेळचीच ना. आनी प्रायवेट सुद्दां आतां नवे नवे भुरगे सोदतात, तरणे भुरगे. आनी आतां आमी हांगा इतली 28 वर्सां काम केलां ह्या कंपनीन. तेणी आमकां भायर मारला. हो प्रोडक्ट एक बरो नावाजतीक प्रोडक्ट आनी ताका बरो सेल आसा. ऑप्टिकल फायबर्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, टेलिकॉम डक्ट्स आनी इट इज इन ग्रेट डिमांड. इट इज गव्हर्मेंटान तांकां गव्हर्मेंट पॉलिसीचेर ते हें आसा, कित्याक इट इज ऑल लिंक्ड अप विथ द नेटवर्किंग आनी कम्युनिकेशन्स आनी इतर गोश्ट्यो. ह्या देशाची प्रगती म्हणटा, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा, ताका हे संबंदीत आहा. अशा वेळार ही कंपनी इज अ मल्टीनॅशनल कंपनी आनी नावाजतीक कंपनी. ताका आनी कॉम्पिटिटर म्हणलेलो ना. ते जरी म्हणटा कॉम्पिटिटर आहात आनी कितें, ते कॉम्पिटिटर खंयच लागीं पावना तेंच्या. सो अशा वेळार आनी कंपनी चालू आसा सद्याक. कंपनी चालू आहा पूण तांकां वॉट्सॅपाचेर मेसेज धाडली तुमी फाल्यांसून येनाकात म्हणून. 28 वर्सां काम करून वॉट्सॅपाचेर मेसेज धाडप हे बेकायदेशीर. दुसरें म्हणल्यार तेणी सिनियरिटी लिस्टा प्रमाणे काडूंक ना, बेकायदेशीर काडलां. नोटीस घालूंक ना, अकस्मात तांकां काडलेलें आसा. अशा वेळार आमी सरकारा फुडें आनी मॅनेजमेंटा फुडें आमचो डिमांड आजुनूय आसा ठाम की आमकां आमची नोकरी आमकां जाय. आमकां परतून कामार घेयात. आमी व्हडले काय मागिनात. आतां तांकां चर्चा चालू आहा पूण ती चर्चा पंताक पावोंक ना. चर्चा कोणाकडेन लेबर कमिशनरा फुडें आसा. तो म्हणटा तांकां, तो आमी सांगता ते तांच्या फुडें सांगता पूण ते आयकना. खरें पळोवंक गेल्यार मॅनेजमेंटाचे कांय प्रतिनिधी आसात, केन्ना येतात केन्ना येनात. कायंड ऑफ देर इज अ बीग खॅझम. सो अशा वेळार आमची सरकारा लागीं मागणी इफेक्टीव इंटरवेन्शन करून पंताक पावोंक जाय हो इश्यू. आतां 87 days जाले कंपनींतल्यान तांकां भायर घालां. फ्रॉम द फर्स्ट डे ते गेटीर बसल्यात पिसफुली, व्हेरी पिसफुली. जरी ते कोर्टान गेले, कोर्टान तांकां इंजंक्शन दिवंक ना. कोर्टान आमकां इतलें सांगलें तुमी पिसफुली रावा आनी आमी पिसफुली रावल्यात. आतां ते दुसरी आनी खटपट करता आमचे कसले आरोप घालपाचे. ते सगळे ओके, दॅट इज ऑल पार्ट ऑफ दीस वन. ते 46 लोक आसात, कामगार आसात आनी तांकां सगळ्यांक भायर मारलेले आसा. सगळे गोंयचे भुरगे, यंग भुरगे आनी तेंची फॅमिली आनी हांगाच आहात. तांकां सोडून आनी खंय आमी बरयलां. म्हणजे मिनिस्टर, लेबर कमिशनर जेन्ना हातीन घेतला, आमी मंत्र्याक हें केलां. वी हॅव रिप्रेझेंटेड टू द ऑनरेबल मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर ऑल्सो. सगळ्यांक आमी हें केलां, कितें रिप्रेझेंटेशन केलां आनी तुमकांय आमी रिप्रेझेंटेशन केलां. हांवें हो आज क्वेश्चनूय घाला आज लेबर सरोश. आतां मरे कितें जालां, ड्युरालायन म्हणून ती कंपनी आहा बेळगांव. देर वर सम 46 people, all Goans. Suddenly on the day prior to the Easter, they get a WhatsApp message that don't come to work from tomorrow. After working for 26 years, abruptly, 26 years they worked, and one day they just remove all of these people. Labor Union Christopher. ना आवाज केला म्हणजे हांगा आझाद मैदानाचे बसले, हांव थंय तांचे कडल्यान हांव कळ्ळें तुका न्ही. सो तुगेलो लेबर कमिशनर ऑल्सो इज डुईंग दॅट, बट देर इज बी समथींग ड्रास्टीक डन. कट देयर ब्लडी इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. अरे या
येस बरें त्या दिवसान लेबर कमिशनर त्या दिवसान म्हायती कोण त्या दिवसान म्हायती ना डेप्युटी लेबर कमिशनर फ्रॉम मारगांव. इट इज हिज jurisdiction. ना तें करुयाच रे कितें जाता तें पळोवया मरे पयलीं. But as you said, something drastic like Drastic cutting also, the, of course. because they have brought the workers from Hyderabad and in 3 shifts they are working. And this shut are out. वचून लोकांनी वचून बंद करूंक जाय नाल्यार कितें जाय तें गोंयांत इंडस्ट्री तर गोंयकारांक जॉब दिना इंडस्ट्री गोंयांत कितें जाय तूं हैदराबाद वच केन्ना सब 4-5 ट्रक धाडटात ते उपरांत धाडटात ते करुया बंद करुया तीन शिफ्टी चलता इन्शुरन्स जाय पळय रिंजनाक कितें लागतें हां Commissioner. विन्सन लेबर कमिशनर चेंज जालो विन्सेंट न्ही तूं आतां लेबर कमिशनर आहा आतां एक ड्युरालायन म्हणटा ती फॅक्टरी आहा ती जाणा तूं हय सो आय एम देर विथ देम एट आझाद मैदान कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉसेट एंड ऑल आर देर आतां कितें तांकां तेच कंप्लिटली रॉंग सगळे गोंयकार ते 26 वर्सां काम केल्या No, but what I'm saying, bloody seal that thing. They are producing. They have brought labor from Hyderabad, producing in Goa. Labor from Hyderabad. Goans removed. So what is Goa government doing? No. You cut their electricity supply. No, tell them take these people back. Otherwise, electricity would have done. Nala आम्ही त्यांनी वचून ही फोडतात ट्रक बी केला ते बाय. I'll take our party workers and do it. No, we have to take law into our hands. No, otherwise. But they cannot. Now, see, I put a question today. I put a question on this same issue. This has to be resolved within a week. तो प्रोसिजर भितर तूं कर रे कसो तो रिट्रेंच कितें रिट्रेंच कसलें रिट्रेंच इस्टराच्या दिसा देव जितो जाता म्हणटा मरे तांकां त्या दिसा इस्टराक सगळो तांकां देवूच मेळ्ळो तांचो अशें जावंक शकता हय हय या सारकें हय या ना म्हण हें कर हें तूं ताका सारकें कर आतां आय जस्ट स्पोक टू बाबूश he told me that he'll speak to you and you will call okay but I want some quick कितें तरी जाय but what does the court do? What does the court do after? शकता रिजॉल्व जावपाक शकता कोण तुजो डेप्युटी लेबर कमिशनर सतीश वागोणकर That did any. Not in the position to resolve it. Only the method you have suggested, only that can resolve it. No, Bill, as a political party, I look at it this way. Yes. I don't know industrial dispute but you know that thing of procedure, all that is the government let them do. We have given them a warning that you must do all that. Otherwise, we will take you into our thing. तुम्ही दोनच राहूले हां तुम्ही दोनच राहूले काय सांगताले गोंयांत गोंयकारां खातीर इंडस्ट्री आहा गोंयची इंडस्ट्री जर गोंयकार भितर ना आनी हैदराबादची येवपाक लागली इंडस्ट्री हैदराबाद वचपाक सादें गणीत आनी हाजे खातीर तुमचे खातीर आमी दवरपाक बरोबर आतां जे भशेन कायद्या प्रमाणे कितें करूंक जाय ते जाना आनी तांचो तो सब्जेक्ट म्हजो न्ही म्हाका सादें एज अ कॉमन पर्सन एज अ लेमॅन म्हाका दिसता की गोंयकारांचेर अन्याय जाता गोंयांत आसून पण न रावलो दिसा सगळेच काय गिल्टी आसूंक शकता एक दिसा तूं ताका घरा लागता 26 वर्सां
तो तुमकां जस्टीस सरकारा कडल्यान जी कितें मेळ्ळी ती मेळपा खातीर हांव झगडटलो पूण मेळना जाल्यार आमची पार्टी एज अ मॅटर ऑफ प्रिंसिपल वी विल सी दॅट वी विल डू समथींग डिफरंट. या विल हॅव टू एकदा मला तुम्ही क्रिस्टोफरा बरोबर बसा. He cannot tell you what are the interventions because we don't know that subject. Yeah, you tell him one minute. I mean, for that we will meet. You suggest points. Yeah, I don't know the subject. You have come here, addressed our... No, I am there with you. We will fight. This is the issue for goals. I am not talking about the industrial dispute and whatever that is. Labor union issue हांव उलयतां गोंयांत फॅक्टरीन गोंयकार काम करून जर तूं ताका भायर उडयता आनी भायले हाडटा जाल्यार तूं फॅक्टरी भायर वय सादें कळ्ळें तें पळोवया आमी कितें जाता. बऱ्या भशेन आयकना जाल्यार मागीर आमची एंटायर पॉलिटिकल पार्टीचे विथ टिकेट इंडस्ट्री वील डू आमच्या युनियनाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा येयले, प्रत्यक्ष येयले आनी आमकां तुमी मार्गदर्शन दिलें आनी आमचे सगळे कामगार प्रोत्साहीत आहात. तुमकां सगळे आमी देव बरें करूं म्हणटात. आनी आमचो प्रश्न फुडें व्हरचो. देव बरें. आम्ही खूपदा पळयलां की एक जे इंडोकोन सुरवात केल्लें एम्प्लॉयमेंटूच भायल्या लोकांक दिवप. आतां हाजें परतें एग्जाम्पल आनी दुसऱ्या भशेन उलटें एग्जाम्पल म्हळ्यार कितें की गोंयांत जे लोक आहात गोंयचे फॅक्टरीन काम करतात तांकां काडून उडोवप आनी हैदराबादचे लोक हाडून गोंयांत फॅक्टरी चलोवप हैदराबादच्या मनशान. हें असलें कित्याक जाता? बिकॉज हो सरकार आसा म्हणूनच लोकांक खबर ना. पीपल डोंट फील दॅट दीस गव्हर्मेंट इज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. नाजाल्यार तूं सांग गोंयचो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैदराबादाक वता, हैदराबादच्या लोकांक भायर उडयता आनी गोंयकारांक भितर घेता अशें जावंक शकता? तें जर जावंक शकना जाल्यार आमी हांगा लाव कशें करतात? एंड एज अ रिजनल पार्टी एंड एज एन इलेक्टेड पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हाका दिसता हें गोंयकारांचेर अन्याय. हांव मंत्री बाबूश मनसराता कडेन उलयल्लो आहा आनी लेबर कमिशनर लेविन्सन मार्टिना कडेन. तांकां एक आठवड्याची मुदत दिल्ली आहा तुमी कितें तें करा म्हणून. जर ते करना जाल्यार आमची पॉलिटिकल पार्टी वी वील स्टार्ट डुईंग समथींग अनकन्वेन्शनल बाय वीच दे वील कम टू नो वॉट गोवन्स आर. जेन्ना गोंयकार उठटा तेन्ना कितें जाता तें आमकां तांकां दाखोवचें पडटलें. क्लियर कट हांव सरकाराक वॉर्निंग दिता. अशें जर गोंयकारांचेर अन्याय सगळ्या कडेन जावपाक लागलो आनी इट इज रॅम्पंट नाव डेज अशें जर चलपाक लागलें जाल्यार वी वील हॅव टू डू समथींग. वी वील हॅव टू टेक द लॉ इन टू अवर हँड्स. If the government cannot see that law is followed, and if the law is toothless, then the government needs to amend the law. And how to amend the law, I think Comrade Christopher Fonseca will advise the government. I will also meet with the minister and the concerned people with him to see that we get justice. Goan workers get justice in Goa. गोंयकारांक गोंयांत न्याय मेळूंकूच जाय आनी हें मेळपा खातीर आमी आमचें कर्तव्य जाता की तांचे खातीर आमी झगडूंक जाय आनी आमी झगडटले. देव बरें करूं.